देवाचें उतर ह्या नियाल मोलान सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयज जेजू म्हणटा, ओस्तोमेंत हांव एक खूब चोडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडेच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. तर त्या जाग्यार आपल्या आयकूंक जमलेल्या लोकांचेर तो निराशी जाता. तो रागार आसता कित्याक तीं आत्म्याच्या काळाक पारकूंक नकलो. लोक कुड्डो, बेरो वो मोणो गाय. जेजू रागान ताका विचारता, न्हीद सारकें कितें तें तुमी कित्याक थारायनात? जेजूक जाय की आमी आमच्या जिवितांत घडटा त्या जायत्या खुणाचेर चितीवंत जावंक. थोडीं खुणां आमकां देवा तावन फावो जाता, दुसरी खुणां आमकां दुसऱ्या लोकां तांय येवंक जाता. आमच्या कुटुंब, इश्ट वो परको लोक. आमी आमकांच विचारुया, आत्म्याचो काळ आमी कशे भाशेन परकितांव गाय? आमी दुर्लक्ष करतांव वो आमी कश्ट घेतांव तें समजूंक. आयज ह्या संवसारांत वावुरतल्यांक लोकांक आमी पावुया खेरीत करून जांकां आमच्या मोगाची काळजी घेवंक आनी मागण्याची गरज. मागुया, तोनिया जेजू, म्हजें काळीज तुज्या मोगान भर आनी तुजी आज्ञा पाळूंक आमकां आयतीं कर. आमची मोनां बदल आनी ह्या भाशेन जें तुका मानता तें करूंक आमकां तुजी कृपा आनी बोल दी. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.